सर सत्तरीचा विषय हा आता कितल्या पर्यंत हे कंट्रोलला नेला 70 जो ह्या हा त्याका आम्ही आमची फायर टेंडर अलोंग विथ फायर क्रू आम्ही त्या स्पॉटाचेर वचून काल हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर अलोंग विथ द हॉनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर and honorable chief secretary also taken meeting of all our authorities, government authorities, and accordingly आम्ही कितें डिसिजन घेवपाचें त्या प्रमाणे आम्ही तांकां घेतिल्ले आहा आनी त्या प्रमाणे जे आम्ही फायर क्रू आमचे तशेंच आमचे पोलीस कॉन्स्टेबल आणि त्यांचे लोकल्स अलोंग विथ फॉरेस्ट गार्ड आम्ही एकाक सुमार भितर त्या रानान आम्ही गेल्ले आहा आणि जे प्रयत्न केल्लो आहा चडांत चड उजो पालोवपाक मागीर एट अराउंड 6 o'clock आम्ही तांकां रिलीव केले ते स्टाफ आसले ते त्या प्रमाणे दुसरो स्टाफ धाडून त्यांच्या बरोबर वचून मागीर हेलिकॉप्टर ऑल्सो सपोर्टेड अस फ्रॉम डिफेन्स आणि तेणे वयल्यान स्प्रे करपाक स्टार्ट केले तेंची टँक अराउंड 1000 लिटर एंड अबाव असलेल्या कारणान ते उदक तितले पॉसिबल नासता पूण जाता तितके प्रयत्न करून आम्ही तो कंट्रोलान हाडिल्लो आहा सर पूण आता कितलेशे जाग्यांनी कंट्रोलान येयला थंय पण अजूनही खूप कडे आसा तर आम्ही कितें वतात स्पॉटाचेर आमी पयलीं पालयतात उजो मागीर आमकां एक्सटिंग्विश जालो म्हणून कळटा तेन्ना मागीर आमचे क्रू परते येता मागीर अचानक तो इल्ली किट्टी तांकां दुसऱ्याक स्प्रेड जाता आनी परत पेट घेतात थंय आनी परत आमकां कॉल येता की परत थंय उजो लागला म्हणून त्या प्रमाणे आमी ते थंय वचून परते आमकां पळोवचें पडटा सारकें वेदर इट इज एक्सटिंग्विश फुल्ली ऑर नॉट आता कितली टीम घातल्या कितली टीमी घातल्या थंय सत्तरी फुल 70 आमची स्टँड बाय आहा थंय टीम अलोंग विथ फायर गार्ड अलोंग विथ लायव्ह आमचे फॉरेस्ट गार्ड आणि कॉन्स्टेबल त्यांच्या बरोबर आमचो फायर क्रू आहा तेंचे बरोबर आणि ते तांकां रिलीवर आमी सोडटा मागीर सांजचे उपरांत आनी मागीर दुसरो आमकां स्टाफ आमी डिप्लॉय करता त्या प्रमाणे आमी आटोक्यान हाडले आतां कंट्रोलान हाडिल्लो आहा तो उदो